तुमकां सगळ्यांक येवकार जे हांगा आमी आतां क्रांती मैदानाचेर आसा हांगा फोंडा आनी जे आमच्या पत्रकार येयले आसा तुमी आनी आमचो आवाज आसा जी अडचणी आसता आमच्यो त्यो विविध पत्रकारांच्या पासून ते प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्यान लोकांचे जनते पर्यंत पावयता आनी जनते पर्यंत हें जागृताय जावपाक जाय. ताका लागून आमी तुमचे जे मना पासून आभार व्यक्त करता. आज आमी म्हजें नांव दिनेश गावडे, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो ट्रायबल विंगाचो मेंबर, तसोच विलेज पंचायत केरी ह्या गांवचो हांव VDCचो मेंबर. तशेंच ही म्हाजी भयण आसा सजनी खांडोळकर आनी हेंचो ही म्हाजी भयण आनी ही तेजी एंटायर जी फॅमिली आसा ती ह्या केरी जो विलेज पंचायतचो जमीन आसा 24/1 पळय हो जो इतलो एरिया आसा पळय हो ही पुर्वजा पासून जमीन कल्टिवेट करता. काजू, तवशी, मळे, जायो वेगवेगळी उत्पन्न करून खाता. नाळे वाडो तो नाळे वार्ड नंबर 4 जाल्यार कितलीशीं वर्सां पिळग्योन येवन करून खाता. आनी हेचेर ओनर हेमचंद्र केरकर, शेणवी केरकर, मोर्तो शेणवी केरकर आनी दत्ताराम शेणवी केरकर हे तेंचे ओनर आशिल्ले. आनी तेंची तेन्ना आजून पर्यंत इतलीं वर्सां कटकट नाशिल्ली. तसलेच आमकां जी आमची भयण आसा बाबा तेंची बाकीची फॅमिली आसा तांकां केन्ना त्रास करिनाशिल्लो तो. पण अकस्मात 2 वर्सां जालीं कोण तरी अननोन पर्सन येयलो आनी काजू निवळ करपाक लागलो, सर्वे करपाक लागलो. सर्वे करपाक लागतरे आमची ताई आनी आमच्या भयणीन विचारलें कितें करता तुमी, तर तेजेर जाप ना. अकस्मात उठून आमी विचारलें की वचप. आतां 2023 अकस्मात कोण तरी सर्वे करपाक येयलो. सर्वे करतरे तितून आमकां अशें मेन्शन दिसलें जशें आमी RTIचे डॉक्युमेंट घेतले तेन्ना अर्चना प्रशांत मांद्रेकर, तुलसीमाला सांकळी कोरया मतदारसंघ हेजेर नांव येयलें आनी म्युटेशन नंबर आसा 42008. तसोच शिबू हरिदानंद गोपे हो झारखंडचो एड्रेस आसा तेजें तुलसीमाला सेम थंय. तेजो नंबर आसा म्युटेशन नंबर 42009. मामलेदारांतल्यान सगळे डॉक्युमेंट आमी घेतले. आतां हें बोवाळ चलता तेन्ना आमकां कळपाक लागलें की आमकां त्रास जावपाक लागले. तेन्ना हांच्यांनी जी आमची भयण आसा आनी बाकीचे मेंबर आसा तेंच्यांनी पंचायतीक एक लेटर केलें 15/4/2023 की आमी ह्या जमनीचेर पोजेशन आसा आमी कल्टिवेट करता म्हणून. RTIचे थ्रू जेन्ना आमी जे फोर्टनायट मिटिंगेचो पंचायतीच्यान चवकशी केली जाल्यार तेंच्यांनी नोटेड म्हणून बरयलां, पण ह्या पार्ट्यांक आनी ते पार्टीक हाडून पंचायतीन केन्नाच अजून पर्यंत डिस्कस करूं ना. दुसरें जालें परत तेंचें चालूच आसा कटींग करीत. ताच्या नंतर एक फायलीचेर परत हांवें VDCचो मेंबर म्हणून एक कंप्लेंट फायल केली पंचायतीक की तुमी जेन्ना केन्नाय कितें करतले जाल्यार VDCच्या मेंबरांक विश्वासात घेया आनी जे कितें करतले पळय तेजेर सांगा. कारण जो हो आतां जो झोन सांगला तो नो डेव्हलपमेंट झोन हे सिटीनूच दिल्लें आसा तेंकां मेन्शन करून. हेजें तेंच्यांनी उल्लंघन केलें आनी 15 मेक एकट्याक शिबू गोपेक म्हणटा पळय ताका 20/4/2023 एक NOC दिली तेंच्यांनी. प्रोपोज कोण तृप्ती नायक जे विलेज पंचायत केरी सरपंच आसा तें आनी सेकंडरी आसा तें सुरक्षा जल्मी जे आसा वार्ड नंबर 4चे डेप्युटी सरपंच. हें जालें. तेच्या नंतर परत आमचो विशय जालो. आमी वारंवार ही डॉक्युमेंट आमी घेत आशिल्ले. परत 15 जुलयाक अर्चना प्रशांत मांद्रेकर हेणें एप्लाय केलें. एकाय सेम हें दिलें लायसन दिलें. तेन्ना हांवें परत ग्रामसभेक विशय हो उपस्थित केलो आनी अशें करून हो लायसन तेका तेजे कडल्यान कितें दिसा रिवोक करून घेतलेलें आसा. हें पळय हांगा 24/1 नालेम केरी शूड बी रिवोक म्हणून. म्हणटरेक आमी सांगता ती सगळें वायोलेशन करून वयता आनी आपल्या जाय तेच करता आनी जेन्ना फायली चवकशी करता तेन्ना सांगता सगळे पेपर आसा म्हणून.
आता सगळे पेपर आसा म्हटल्यार आमकांय कळपाक जाय कित्याक कोणान कोणी सांगूंक शकता सगळे पेपर आसा म्हणून RTIच्या थ्रू जेन्ना पेपर घेतले तेन्ना आमकां हांगासर TCPंतल्यानसून लायसनां वेगळी दिल्ली प्लॅन दिल्ले कितें करतले तें सगळें मेळपाक लागलें तेंचो फुडलो जो कितें प्लॅनिंग आसलो पळय तो आमकां हांगासर कळपाक लागलो हे जेन्ना डॉक्युमेंट घेतले तेन्ना आमी ऑलरेडी पयलीं सांगलेलें आसा की जेन्ना ह्या जमनीचेर कितें आसतलें पळय तेन्ना आमकां पयलीं विश्वासात घेया म्हणून ना हेंकांय घेवना ना VDCकूय घेवना ताच्या नंतर तेंचे म्युटेशनाचे पेपर घेतले पंचायती कितें कितें डॉक्युमेंट दिले ते सगळे घेतले आनी परते आमी तांकां हेका सांगलें की कंप्लेन केली डेप्युटी टावन प्लॅनर सावथ गोवाक आनी नॉर्थ गोवाक तेंच्यांनी तांकां लायसन जे कितें आसा पळय तें सांगलें आमच्या स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा फॉर ग्रांटींग परमिशन कन्वर्टींग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 24/1 विलेज पंचायत केरी आनी हे लेटर कोणाक काडलें जे सेक्रेटरी आनी सरपंचाक सांगलेलें की तुमी तांचो फॉलोअप करा म्हणून इतलें सगळें जाल्लें आसतना हे दोळे दाखोवन कशी आसा हेची लायसन रिवोक करून जी 15 दिसाची परत मिटींग जाता ती एक्झिक्यूट करपाची आसता ही एक्झिक्यूट करपाची आसा पळय जो विशय आसा तो फोर व्हिलर न्ही एक्झिक्यूट करपाचो आशिल्लो फोर्टनायट मिटिंगेचो तो तेंच्यांनी केलो ना तुमची कोणाची फोर व्हिलर ना मरे कसले कलर तुमची कोणा जाल्यार जे सेक्रेटरी आसता जे सेक्रेटरी आसता ते कितें डायरेक्शन दिता पंचायत राज एक्टाचो कितें नियम आसता हो सांगता काय खबर ना म्हाका 16 जुलयाक जेन्ना ग्रामसभा जाली ग्रामसभेक ठरलें की सगळ्या ग्रामस्थांनी ते रिवोक करचें म्हणून रिवोक केलें जी जुलय म्हयन्यात जी फोर्टनायट मिटींग जावपाक जाय आशिल्ली ती तेंच्यांनी कंडक्ट केली ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हाका तेन्ना सांगपाक लागलें की सेक्रेटरी सांगता थंय म्हयन्याक एकूच फोर्टनायट मिटींग दवरल्यार जाता खंय परत घेवपाक जायना म्हणून आनी जे एक्झिक्यूट जावपाक जाय लायसन रिवोक केल्लें आनी तांकां नोटीस पावपाक जाली ती नोटीस केली ना आनी ऑगस्टाचे म्हयन्याक 2 जावपाक वयतली ऑगस्टाची 4 तारखेक फोर्टनायट मिटींग जाली डेप्युटी टावन प्लॅनरांतल्यान तांकां इन्स्ट्रक्शन येयलें की तुमी फॉलो करा म्हणून हें लेटर आसा पळय तें तशेंच दवरलें आनी ऑगस्टाचे 29 तारखेक तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटींग घेतली हो इतलो पिरियड आशिल्लो तांकां जाय तशें तांकां काम करपाक मेळ्ळें फॅन्सिंग मारपाक मेळ्ळें आनी कितें सगळें कटींग केलें तर म्हाका अशें दिसता पळय आमी वारंवार हें करून करून सुद्दां आमचे पळय हे एग्रीकल्चराच्यो ह्यो प्रॉपर्टी आसा पळय त्यो अश्यो अश्यो करून कात्रीत आसा आनी इतलें सगळें आसतना काल आमी सरपंचाक सांगलें की परत काल येयला म्हणजे JCB घेवन तेन्ना तो सांगता कितें काल सरपंचान सांगलें पळय तें सांग सरपंचान फोन करून सांगलें तुजें नांव सांग म्हजें नांव सुदीप गावडे सरपंचान फोन केलो JCB तेन्ना ती सरपंच म्हणूंक लागली आमी तांकां कितली वादें दिला तुमी पुलिशेक कंप्लेन करा म्हणाली आनी तुमी आडया म्हणाली आमकां लागना म्हणाली मागीर परत हांवें सेक्रेटरी फोन केलो सेक्रेटरी बी तशेंच सांगूंक लागलो तो म्हणालो ओनर म्हणूंक लागलो प्रायवेट जमीन म्हाजी दिली तो JCB घालूंक शकता म्हणूंक लागलो तो तर बांदकाम करता जाल्यार आमी आडोवंक शकता असो म्हणून सांगूंक लागलो पळय आतां जशें तेणी आतां सांगलां की आमकां लागना म्हणून हांगा तुमी पळयलें जाल्यार पंचायत राज एक्टान सोशियल जस्टीस म्हणून कमिटी आसा ड्युटीज एंड हेची सरपंचाची जाल्यार ही सरपंच थंय कित्याक एक्ट जायना हे पळय हांगासर सेक्शन 63 आसा ते स्टँडींग कमिटी जी आसा तितून हांगासर सांगता जी हितून सोशियल जस्टीस कमिटी फॉर परफॉर्मिंग फंक्शन एंड रेटिंग प्रमोशन ऑफ एज्युकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सच कास्ट एंड क्लासीस फ्रॉम सोशियल जस्टीस एंड एनी फॉर्म ऑफ एवोल्युशन आतां हांगासर आमी न्याय कोणा कडेन मागपाचो ह्यो कमिटी दवरलेल्यो आसा अपॉयंट केल्यो आसा हांव आसा ते कमिटीन पण ही जी सोशियल जस्टीस कमिटीन आसा ते सुलक्षा जल्मे डेप्युटी सरपंच वार्ड नंबर 4 ह्या आमच्याच वार्डाचे आसा जेन्ना आमी अशे विशय मांडटा तेन्ना कित्याक हें करना आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन कित्याक वचपाक जाय पंचायती फूल रायट आसा एज अ सरपंच आनी जो डेप्युटी जेन्ना सरपंच आसना तेन्ना डेप्युटी सरपंच चार्ज आसा तेन्ना सेंट्रलाक पर्यंत सुद्दां लेटर धाडपाची पावर आसा तेका आनी आमकां परते परते फॉरेस्टाक कंप्लेन करा बाकीचे डिपार्टमेंटाक पुलिसांक आपय म्हणटा हे कित्याक घडटा जेन्ना JCB येयली तेन्ना आमी JCBक सांगलें तेणी पुलिसांक आपयलें आमी पुलिसांनी JCB
स्टॉप करून दिलें काम करताले तें आनी पुलिसांक आमी विचारलें जवळ जवळ बारा जाल्ली तेन्ना जाल्यार पुलिसांक आमी विचारलें तेन्ना पुलिसांनी सांगलें आमी हें JCB भायर काडपाक दिवपाना आसा म्हणून आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेले आमी पुलीस स्टेशनाच्या वयल्यान यो जाल्यार मागीर कितें जालें कितें फोन येयलो तुका मागीर म्हाका पंचाचो फोन येयलो कितें म्हणून की आमी थंय पावल्यार कोण ना JCB आहा आनी थोड्या वेळान परत फोन केलो आमी JCB भायर काडले म्हणून तर एक वाटेन पुलीस आमकां सांगता की आमी JCB भायर काडपाक दिवपाना म्हणून जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर सुद्दां आपयलें जाल्यार ही पंचायत बॉडी जावं सरपंच जावं डेप्युटी सरपंच पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक येना स्टेटमेंट दिवपाक आनी आमच्या फाटल्यान वचून ती JCB कित्याक काडटा JCBचो नंबर सांगता तुमकां ही JCBची आमी कंप्लेन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा पुलीस स्टेशनाचेर पूण काल जी JCB आशिल्ली तुजो नंबर घालून ना तर काल JCB येयल्ली बरोबर JCB नंबर GA08E1345 ही JCBची आमी कंप्लेन हांव एज अ VDC मेंबर म्हणून हांवें पुलिसांचेर ही कंप्लेन हांवें काल रजिस्टर केल्ली आसा आतां वारंवार जेन्ना आमी कंप्लेनी करता तेन्ना आमकां मोठ्या प्रमाणान रिस्पॉन्स मेळना पुलिसांक केले जाल्यार फाटल्या वेळार तुमी पळयलें जाल्यार आतां तरी मातशें येता मदीं मदीं फोन केल्या नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केल्यार फाटल्या दिसांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय येवना हेका सांगलेलें फ्लायींग स्क्वॉडाक फोन केल्लो आनी अशे तरेन आमी जेन्ना कॉल करता तेन्ना तो पर्यंत हे सगळीं कामां करीत आसता आमी एग्रीकल्चर एक वाटेन सरकार म्हणटा एग्रीकल्चर करपाचें म्हणटा आनी एक वाटेन पळय हें तुमी क्लियर पळोवपाक येता आनी हें म्हणटा फॉरेस्ट सांगता कार्ड कितें लागना म्हणटा काय काजू लागना काजू ह्यो आतां कितली आसा त्यो भरपूर मारलेले आसा भितर मोठी मोठी झाडां मारलेली आसा तितून हय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग कोण काजू पळयताले ती ही ह्यो आमच्यो न्हू कल्टिवेट करता त्यो आतां तो अर्चना मांद्रेकर म्हणटा आनी आतां तितून प्रशांत मांद्रेकर आनी तो दिपेश नार्वेकर तेजो सुपरवायझर म्हणटा येता आनी तो हें करता कटींग करता तेजे न्यूजपेपर बीन धरून फोटो मारले तुमी हेजे सगळें आसा फायल आसा हेची व्हिडिओ रिकॉर्डिंग सगळें दिल्लें आसा तुमकां म्हणपाचें आसा पंचायत काय करना पळय आमकां हांगासरले पंचायती कडेन हेड ऑफ द विलेजर्स कोण सरपंच आमी न्याय कोणा कडेन मागपाक वचपाचो आमचे कागाळ आसा ते आमी पयलीं बेजीक विलेज लेवलाचेर आमी सरपंच सांगपाचें वेगळे वेगळे तरी सांगलेले आसा विशय ग्रामसभेकूय सांगलेले पर्सनली सुद्दां सांगलेले आसा केन्ना मारल्या झाडां आनी फेन्सिंग केन्ना केलें फेन्सिंग आतां तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्या कित्याक जुलयाचे पण फेन्सिंग केलां फेन्सिंग आतां एक सायडी केल्या आनी 14 पणाची कितली करता केन्ना मारली झाडां झाडां ही पळय परत आतां 10 तारखेक मारल्या 10/4 2 तारखेच्यान हय 2 तारखेच्यान हे पळय हेचेर टायम आसा सगळो डेट 2 तारखेक ह्या म्हयन्यान मारल्या आनी तेच्या पयलींय मारले आसा सगळे पुरावे आसा ऑगस्ट जुलय हे चालूच आसा तेंचे आतां ते JCB घालून पुरावे नश्ट करपाचे प्रयत्न करता हे आतां काल पुलिसांचेर प्रशांत मांद्रेकर येवन सांगता की आपूण खंय क्लिनींग करपाक JCB घातला म्हणून आमी इतलीं वर्सां आमी जेन्ना डोंगरार वयता तेन्ना काजू निवळ करपाक बुश कटिंगाचें मशीन घालून कट करता नाल्यार कोयत्यान करता पण हेका इतलें निवळ करपाचें JCB घालून म्हणल्यार कसलो प्रश्न आतां पळय तो दिपेश नार्वेकर आतां प्रत्येक वेळा हांव कामाक वयता पळय दिसता खंय वयता तेन्ना आमकां पावना आतां एक सांगपाचें म्हणल्यार मुद्द्याचेर सांगपाक सोदता हांकां हांव हो हितून इंटरफियर जालां भयणीक आदार करता म्हणून म्हाजेर वेगळे वेगळे आरोप केल्ले आसा सेक्रेटरी सुद्दां विदावट नोटीस म्हाज्या घरा कडेन येयलो आसा पुलीस स्टेशनाचेर हांवें म्हाडोळा कंप्लेन केल्ली आसा सगळ्या वाटांनी म्हाजेर हॅरेस्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा आतां काल हांव पावना म्हणून हांवें ताईक धाडली थंय जाल्यार तो दिपेश नार्वेकर कितें सांगता पळय तिच्या तोंडांतल्यान आयकया उलयता तुमकां कितें कितें सांगता ते आता कितले पिळगे जाले आमी कष्ट करून खाताली काजूचे आमी सगळे रोपे घालून काजू व्हडले करून आमी सगळे सांबाळून दवरलेल्यो ते 3 जाण भाटकार आशिल्ले तेजे तिगूय ते मेले तिणी सांगलेले आमगेले जाणटेले शेजारी कितें तुमी तूं जाता पर्यंत ते करून खा म्हणून भाटकारान सांगलेलें आनी तेका मांद्रेकारान सांगलेलें तियेन सांगलें जाणटेले आमगेले तेन्ना आमी मळो घालतालीं तवशीं घालतालीं सगळे आमी कश्ट करून ते पोट भरतालीं आनी जेन्ना आतां म्हाका कोणाक गेले जाल्यार म्हाज्या वयर आतां कोण म्हाका कामाक लायतलो लावंक शकना ते काजूचे तरी हांव जगतालें न्हू आदार ना कोणाचो त्यो काजू पुजोन हांव तें पोट भरतालें आनी काल तो दिपेश नार्वेकर सांगता कितें जाणा हांवें म्हणलें भाटकारा हाडपाचो न्हू काय म्हणलें तो म्हाका सांगता कितें जाणा
भाटकाराचे आडवी पडा फुड्या कधी पेश नारेकार सांगता. तुम्ही तुमचें भाटकाराक नांव कितें मेळ्ळे म्हणलें? माझं नाव शेलावती दत्तराम गावडे. तुम्ही भाटकाराक मेळ्ळे त्यांना पहिले आनी म्हणजे हें सुरू जाल्लें आतां काय? तो भाटकाराचा पळयता हेमचंद्र केरकर म्हणटा पळय तो भाटकार भाटकार एकच ना. भाटकार एकूच ना. हे पळय हे तुमकां नो आतां ते कोण तुमी नांव सांगला पळय जेंच्या नांवान हें केल्या तेंकां ती जमीन ऑलरेडी सेल्डेड केली तेंची. सिल्डेट केल्या न्ही सिल्डेट हय विकली पूण आतां पळय तुमकां सांगला पळय न्हू ती एक्झॅक्ट आतां कितली पळय स्क्वेअर मिटर आहा तितून? आता ती जी जमीन आता तो मॅप दाखयलो तुमकां ते मॅपार 1,12,000 स्क्वेअर मिटर आसा. तितूंतली हेणी शिबू गोपी आसा पळय तेणी 4,000 स्क्वेअर मिटर घेतलेली आसा आनी अर्चना मांद्रेकर हेणी 7,900 स्क्वेअर मिटर घेतलेली आसा. आतां एक्झॅक्ट आमकां कळना ती खंयची घेतलेली आसा. आतां तो म्हाजेर हांव गेलो जाल्यार ट्रेसपास कंप्लेनी घालता. आतां म्हाका सांगपाक शकता तुमी इतले जमीन ते भाटकारान तो हेमचंद्र केरकर आसा पळय तेणी खंयची दिली म्हणून सांगूंक शकता. हे पळय हे तेंचे पळय हे पयलींचे हे तेंचे भाटकार आसा पळय ते हे आतां हो नवो एड जाला केन्ना 15 जुलयाच्या नंतर 15 म्हणजे 10 जुलयाक जाला 2023 तेज्या पयलीं नाशिल्ले. आतां हांव एकूच सांगपाक सोदता सरकाराक आमी हे आमचे कडेन बारीक लोकां कडेन न्हू जशें पयशांचो पावर ना आमचे कडेन. आतां हे कोर्टांनी नाचपाच्यो हे जर अशे विशय सुट्टले जाल्यार विधानसभेन हेका कायदो जावपाक जाय. आज खंयच्याय ऑफिसांनी गेलो जाल्यार पयलीं म्हणटा की 114चेर नांव आसा काणू. म्हाका सरकाराकूय आनी त्या अधिकाऱ्यांकूय विचारपाक सोदता आमच्या जे जाण्टेल्यांच्या आवय बापायंची जर बर्थ सर्टिफिकेटीची जावन नांवां नाशिल्लीं नाशिल्लीं जाल्यार आमी तांकां आवय बापूय म्हणून मानपाचें ना. मागीर तुमी येयल्ले वेळार पयलो प्रश्न कितें 114चेर तुमचें नांव आसा काय म्हणून कोणी करप हें मामलेदारांक परत हाडा. 1974 जेन्ना पयलीं सर्वे करताले पळय तेन्ना ते कर्नाटका महाराष्ट्राचे आनी खंयचे केरळाचे येवन हांगासर सर्वे करताले. तर आतां परत हे सरकार तर इतलो डिजिटल फुडें पावला न्हू परते आनी गांवांनी सर्वे करा. मामलेदारांक बसया हाडून तलाट्यांक हाडा आनी बसया गांवच्या लोकांक हाडा आनी बसया आनी विचारा बाबा कोण खरो बाबा कल्टिवेटर कोण तो. आतां हांगा ऑफिसांनी बसोन पयशे आसा म्हणून आनी कोणाक ऑफिसरांक धरून नांवां घालूं नाका. आनी दुसरें म्हटल्यार आमकां इंटरनल सगळ्यो गोश्टी कळटा. हे आदोगाद सांगता हे हितूंतले बीजेपीचे 4 मनीस आसा मंत्री आसा हे मामलेदारांचेर आदोगादांचेर दबाव घालता आनी आमच्यो ज्यो टेनन्सी केसी आसा त्यो भायर मारा म्हणून सांगता. खंयचो मनीस असो बयाचेर भिवपाना कोणाक टार्गेट केले जाल्यार. आतां आज म्हाजेर टार्गेट केल्ले आसा हेंच्यांनी मागीर हांवें ही केसी आसा हेंच्या वाटल्यान रावचें न्हू म्हणून टार्गेट करता. आदोगादांचेर कितें तरी अडचणी आसतल्यो स्वताच्यो पर्सनल लायफाचेर तुमी तांकां लागून ते टार्गेट करता आनी मिनिस्टर येवन टार्गेट करता आनी केसी भायर मारा म्हणटा आनी बारीक लोकांक काबार करपाक गेल्या. दिनेश गावडेन सविस्तर विशय तुमच्या फुड्यान मांडलेलो आसा आनी आयज ही परिस्थिती फोंडे पुरतीच न्ही पेडणे वच काणकोण वच खंयी चल ही परिस्थिती अशीच आसा. जे जाग्यार आमचे ट्रायबल आसा जावं बहुजन समाज आसा तांकां खंय तरी काबार केल्ले आसा. आनी खास करून आयज जे फोंड्यान प्रेस घेतले कारण हांव फोंडेच्याच एरियेन सांगता की आयज वयता थंय होच प्रॉब्लेम आसा. खंय तरी जागे जे आमचे लोकांनी जे आमच्या आयज फाटल्यान तुमकां दिसता हेजीर तांकां हांगा कापड न्हेसोन भायर येवचें पडटा म्हणल्यार ही निर्लज सरकार हो सरकार जो सरकार तुमच्या दारी आनी वेगवेगळे हे करता इव्हेंट करता व्हडले तांकां ही लज दिसपा जाय खरी. कित्याक की आयज तूं वच पुणीर वच थंय एसटीपीचो प्रॉब्लेम आसा. मागीर धवळे वच थंयच्यान तेंचे हे केल्ले आसा काबार केल्ले आसा. मागीर थंय आमचे फुलकार आसा ते रडटा थंय. मागीर आमचे भोमकार आसा ते रडटा थंय. मागीर तूं शिरोडे वच थंय सेम प्रॉब्लेम आसा. आयज फक्त दोळो हो दोळो आसा तेंचो तो फक्त जमनीचेर आसा. आयज हे आमदार सगळे जाणां फक्त जमनीचेर तेंचो नजर वयता कारण पेडणे गेल्ले एक आमदाराचे हांगचे 4 मतदारसंघाचे भितर आमी ते एक्सपोज्यूय करतले थोडे दिसांनी जेन्ना आमचे कडेन सगळे डिटेल्स येतले तेन्ना आमी एक्सपोज्यूय करतले. काल केरी गांवांत आशिल्लो हांव मांद्रे केरी थंय आशिल्लो आजोबाच्या देवा कडेन. थंय आमच्या ह्या एक मिनिस्टर 4 मिनिस्टर दिल्ले आसा हांगा थंय ताणें जमीन घेवन दवरले. म्हणल्यार हेंचे कडेन पयसो तरी येता तरी खंयचो इतको हो पयसो येता तो खंयच्यान येता इतको व्हडलो हेच हांव म्हणटा. हे आयज तेंच्यानी कायदो करपाक जाय आशिल्ले. असेंब्ली जेन्ना आसा तेन्ना विरेशान तेंच्या लागून आवाज उठयल्लो पूण एकटोय आमदार सपोर्ट करपा नाशिल्लो. जावं जे ओपोजिशनां आसा आयज जे पयलीं टीसीपी मिनिस्टर विजया सारको मनीस जो टीसीपी मिनिस्टर आयलो पयलीं तेन्ना हे बदल कित्याक हाडूना तेणें. पूण जेन्ना ते ओपोजिशनां वयता तेन्ना ते व्हडल्यान उलयता. आयज ही गरज आहा खरी कित्याक हे लोकांक कोण ना हांगा. हे लोक जेन्ना उलयतले तेन्ना तांकां काबार करपाक चिड्डुपाचो प्रयत्न जाता. आयज ती जाणटी तिका तो सांगता कोणा फुडें न्हीद म्हणून ही उतरां येता तरी कशें तोंडाच्यान कोणाच्या कापस्तादीचेर येता ही.
हो सगळो लॉ अँड ऑर्डर हांगा जास्तलो आसा, काबार जाल्लो आसा. तांकां खंय तरी हो अन्याय आसा तो अन्याया विरुद्ध आवाज उठयतलो जाल्यार हार्डली कोण तरी फुडें येता. कित्याक हो जो सिस्टमान ते घुसलेलो आसा, हे जे आमदार जावं ते खंयचे एक ब्युरोक्रेट्स म्हणटा ते सिस्टमान जे घुसलेलो आसा, सगळें वायट ना, पूण सिस्टमा बरोबर तांकांय खंय तरी ते घुसोन हें करचें पडटा. कित्याक फाटल्यान थ्रेट दिल्लो वयता. हें खंय तरी बंद जावंक जाय. हो गोंयकारांकूय प्रत्येकाकूय सांगता की हें खंय तरी बंद जावपा जाय. आनी तुमी सगळ्यांनी जर एकठांय जाले जाल्यार आयज तेंच्यांनी एज अ केक टायप, पेस्ट्री टायप आमकां सगळ्यांक ते एक एक कट करून दिता सगळे. म्हणल्यार अमके कडेन केलो हो इशू, सगळे कडेन एक एक करून ते भायर हाडटा सगळे. आयज तुमी पळयता फोंड्या वाठारांत कितें जाता, केरी कितें जाता ते पळयता, खांडेपार कितें जाता ते पळयता, कुणय कितें जाता ते पळयता. हें सगळे कडेन जालां ते फक्त आनी फक्त म्हणल्यार आयज ही सिस्टम आसा ती खंय तरी एक हें करून दवरलेलो आसा, तेंच्यांनी आपल्या हातीन दवरलेलो आसा. आनी आमदार हे फक्त दलाल जाल्ले आसा, ते लागून हें जाल्लें आसा. ह्यो गजाली फुडें घडपा येना, त्या लागून गोंयकारा कडेन मागता प्रत्येकान एकठांय जावं जाय. तशेंच जे पत्रकार भाव तुमी येयल्या, तुमचे कडल्यान खुबशे आमकां अपेक्षा आसा. तुमी प्रत्येक वेळा आमचे बरोबर रावल्या, प्रत्येक वेळा बरोबर रावल्यान ती वाचा फोडटा. त्या लागून तुमचे धन्यवाद. आनी हांव हे माध्यमाच्यान मागता की अशेंच जे आयज तुमी कितकेशे रिपोर्ट आसतले ते जेन्ना फक्त बिरेशूच बोरकार उलयतलो असो ना, फुडें जी येणारो जो अधिवेशन आसतलें तेन्ना प्रत्येकान हेजे आवाज उठोवपा जाय, प्रत्येक जाणान हेजेर उलोवपा जाय. हांगा कितें चल्लां ते प्रत्येक जाण जाणा. ते गोंयकाराची जमिनी आसा त्यो खंय तरी हाती भायर गेल्ल्यो आसा, आमच्या हातीन कांयच ना. तेंच्यांनी इतकी वर्सां रोवन खाली ह्यो जमनी इतकी वर्सां तेंच्यांनी ज्यो रोवन खाल्यो, थंयच्यान आयज भाटकार कोण तरी येता आनी ते तेंचे कडल्यान एक तेंकां चिड्डून उडोवपाक प्रयत्न करता. हें बंद जावपा जाय. देव बरें करूं. तर हांव आतां फुडें कंटिन्यू करता आसतना जी पंचायत मेंबर आसतले, आमी खूब वेळा पळयता, नोट करता हे पंचायतीक कशें हायर करता. जे सेक्रेटरी हांव मुद्दम थोडे बरे आसतले सेक्रेटरी, थोडे मिसगायड करता. आमी मिटिंगेक बसता तेन्ना आमकां कळटा. तर जेन्ना कोणी फॉरेस्ट परमिशनां दिता तेन्ना झाडां अमकी मार जाल्यार 3 पटीन झाडां लाय म्हणटा. आनी तांकां एक इंस्ट्रक्शन दिता की फॉरेस्ट की त्या हेका बायोडायवर्सिटी जावं सेक्रेटरी हांकां सांगता की बाबा तुमी ती झाडां लावन घ्या म्हणून. पण हे ज्यो पंचायती आसा पळय ते निग्लेक्ट करता तेन्ना हेंच्यांनी खरेंच सामकें लक्ष दवरपा जाय. तशेंच जेन्ना जमीन हें जाता कन्वर्ट करता पळय तेन्ना नो डेवलपमेंट झोन म्हणून अशें हें करता ते. ह्यो जे लेटरां कोणाक दिता पळय हें पळय हे सगळें बरोवन दिल्लें आसता तेंच्यांनी इंस्ट्रक्शनां, ही फॉलोअप करपा जाय तेंच्यांनी. आनी ह्याच्या अंडर जे हे बुकाक लागता हे बुकान पळोवन हो बूक हो पंचायतीक आसता, हो सगळ्या पंच मेंबरांनी आनी लोकल्सांनी हेजे मिस यूज करता. हे पळयकूच ना, हेजो फॉलोअप करिना. हेका लागून आमचे गांव काबार जाल्ले आसा. हे पळय हे डिपार्टमेंट कितें धाडटा आनी हेजो कितलो यूज करता तो पळया तुमी. सो सगळी दिल्ली आसता तेन्ना हो फूल पावर आसा सरपंचाक. तर हेच्या फुडें आमचेर आतां अन्याय जायत रावलो आनी जर आमी जर ज्यो सांगता आनी जर आमच्यो कागाळी आसा त्यो सरपंचा मुखार तर दवरता आनी ते सरपंच तर एकटो जायना, हेच्या फुडें पंचायतीच्या मुखार आमचो मोर्चा आसतलो, वारंवार आसतलो. आमी स्वता जावन आतां वयल्या डिपार्टमेंटाक वचपाना, आतां आमी पंचायतीक धरतले.